हांव सुभाष राउत, एक्स सरपंच एंड आताचो रनिंग पंच मेंबर ऑफ आल्दोना. तुमच्याच माध्यमांतून कांय दीस पयलीं अशें आमच्या गांवांत वाड्यान म्हज्या वॉर्ड मेंबरान तुमच्या वॉर्ड मेंबराचे आमकां सपोर्टर आसले तेंच्यांनी तांकां कळोन येयलें की हांव खंय तरी टीएमसीन एंट्री मारल्या. ते कितें म्हाका फोन मारीत आसा आनी ते म्हाजेर मातशें बेजार कशें जालें कित्याक तूं आमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना टीएमसीन एंट्री कशी घेतली. कित्याक मेन म्हाका कितें म्हाका म्हाजे वोटर जाय, फुडें म्हाका म्हाज्या इलेक्शनाक म्हाका तेंचो सपोर्ट जाय. आनी सेकंडली म्हटल्यार म्हाजे फॅमिली जी आहा ती म्हणटा तो विदाउट आमकां कळनासतना डायरेक्ट टीएमसीन कसो गेलो. हेज्या खातीर तुमच्याच माध्यमांतसून आमकां म्हाज्या वोटरांक आमकां म्हाज्या फ्रेंड सर्कलांक हें सांगपाक जाय की हांव टीएमसीन आजून एज अ मेंबर वचोंक ना. म्हाका टीएमसीक सपोर्ट करपाचो ना, कित्याक म्हाका ती टीएमसी पयलींसूनच लायक ना. इतलेंच तुमकां तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदता आमचे जे वोटर्स आहा, फ्रेंड सर्कल आसा तांकां. टीएमसीन ना म्हणटा तूं, पूण आतां तुजो सपोर्ट कोणाक? सपोर्ट माझो पळय, सपोर्ट अजून तुका सांगूंक शकना हांव. जेन्ना जी म्हाजी कामां म्हाज्या वॉर्डान जी आतां ग्लेन बाब म्हाज्या वॉर्डान तर काम सगळें करतलो जाल्यार डेफिनेटली आय गो विथ ग्लेन. आयजूय तूं ग्लेना फाटल्यान ना नासलो न्हू. हेच्या पयलीं हांव इंडिपेंडंट म्हणून सरपंच जालो, तेच्या उपरांत गोवा फॉर्ड गेलो आनी गोवा फॉर्डसून म्हाका कॉन्फिडन्स म्हणजे म्हाका खबरूच नासली टीएमसीन वयता म्हणून. टीएमसीन गेलो हें लोकांक कळ्ळें म्हणून म्हाका ते टीएमसीक सपोर्ट करपाचो ना आनी टीएमसीन वचपाचोय ना. हेच्या पयलीं तुमी किरणाक सपोर्ट केल्लो बी? हय, जेन्ना गोवा फॉर्डान आसलो तेन्ना केलो. वैयक्तीक कितें कारण आसा तुमच्या? वैयक्तीक म्हणजे म्हाका टीएमसी लायकूच ना. मेन म्हटल्यार ती पार्टी म्हाका लायक ना. म्हाका तो पर्सनल कोणाचो प्रॉब्लेम ना, पूण टीएमसी लायक ना म्हणून हांव टीएमसीन सपोर्ट करूंक शकना. तशेंच म्हाजे जे वोटर आसा, म्हाजे पंचायत लेवलाचे वोटर आहा तांकांय खंय तरी कितें तरी मातशें टीएमसीन गेला म्हणून प्रॉब्लेम जाला. कित्याक म्हाका मेन म्हाज्या वोटरांचे पळोवपाक जाय, तेंचे आयकपाक जाय. कित्याक आनी म्हाका ह्यान फुडें म्हाजी जी हांवें आमच्या आतांच्या सरकारा कडेन जी कामां सांगल्या म्हाज्या वॉर्डांतली डेव्हलपमेंट ते जाले जाल्यार म्हाका आनी कांय प्रॉब्लेम ना. हांव ग्लेना वांगडाच वयतलो. म्हाजी कामां सगळीं केली जाल्यार शकता. टीएमसीन हांवें टीएमसी सोडल्या, किरण सोडूंक ना. टीएमसी सोडले म्हटल्यार ते तुमकां खबर आहा म्हणजे टीएमसी सोडली म्हणटकूच तुम्ही जाणा त्याने सांगपाक तुमचेर दबाव बीन येयलो? मागीर दबाव कसलो येयलो? मिटींग कसो पावलो? मिटींगेक म्हटल्यार म्हाका सांगलें की दोनापाल एक मेसेज येयली की मिटींग आसा म्हणून त्या बाबतींत हांव थंय मिटींगेक पावलो. फर्स्ट एज अ सरपंच इंडिपेंडंट म्हणून जालो, मागीर इंडिपेंडंट म्हटल्यार किरणाच्या थ्रू जालो. इंडिपेंडंट म्हणून म्हाका सांगलेलें आनी हांव एज अ सरपंच जालो आल्दोना. तेच्या उपरांत गोवा फॉर्ड जालो. गोवा फॉर्डान एंट्री तेन्ना आमचे म्हाज्या वोटरांक काय प्रॉब्लेम नासले, पूण तांकां जेन्ना हांव टीएमसीन एंट्री मारली तेन्ना म्हाका जायती कॉलां येयली आनी तेच्या खातीर हांवें हें डिसिजन चेंज केलें.